सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची मांडावळ करता आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराबेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची इंतेसांवां ह्या मिसाचे भेटेन देवा मुखार उबारुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायत्यो घडण्यो घडटात. तातूंतल्यो ह्या दिसांनी आमची 12वेचीं भुरगीं आपल्यो परिक्षा करतात. ह्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ह्यो परिक्षा बऱ्यो करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागुया. तशेंच आमची कॉलेजीची भुरगीं जाणीं नॅशनल गेम्सान भाग घेतलेलो आजून आमच्या सरकारान तांचे जे स्टायपंड आसले फारीक करूंकूच ना. तर मागुया की रीत भाशेन भुरग्यां वाटेन तांणी ही नीत करूंक. तशेंच जॉबाच्या बाबतींत आमी जाणा ह्या दिसांनी जायते भाशेचे कांड आमकां आयकूंक येतात. जाल्यार आमचे जे कोण कारबारी आसात तांणी आपणाचो फायदो न्हू पूण तरणाट्यांचो फायदो पळोवन आनी तांकां फावो ते परी म्हणजे तांच्या मॅरिटा प्रमाणे तांकां जॉब फावो करूंक आमी देवाची कृपा तांकां सगल्यांक मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या गांवां पासत आमचे फिरगोजे पासतूय मागुया. 400 वर्सांची समारंभणी करूंक आमी तयारी करता. आख्या संवसाराची शांती पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देव मंदीर जावन आसा पवित्र जागो कित्याक देवाचो निवास तो. दुसऱ्या उतरांनी देव सगल्याक आसा खरो पूण ह्या पवित्र मंदिरांत ताचे खेरीत आसणें आमी अणभवता. आयचो विशय खुना पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. ह्या प्राचीन काळांत आमकां देवाच्या उतराक थीर रावूंक आनी ताका अणभवूंक आमकां उलो. जेजू खरेंच भोव पवित्र संस्कारांत आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां मेळटा. ताची आज्ञा पाळूंक आमकां बळ दिता आनी जिवितांत येतोल्या कोश्टांक आनी आडकोलींक फुडो करूंक कृपा मेळटा. ताची मोगाची खुन्ना पळोवन ओदीक ताचेर आमी विस्वास दवरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. खुणा पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. भाव भयणीनो आमी सगळीं विस्वास दवरतलीं मनशां जेजूचेर आनी जेजूचे सोडवणेचेर आमी विस्वास धरून ही सोडवण आमकां घेवंक आमी वावुरतलीं मनशां. आनी तरी आसतना जायते फावटी आमचो विस्वास भोंगला. जायते फावटी आमी देवाक कुशीन दवरून मनशांचेर विस्वास ठेवला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. दीस उदेता रात जाता देवाचो आशिर्वाद सदांच आमचे थंय आसा. ताच्याच मोगाची खुणां आमी अणभवतात पूण दीस उदेताना व न्हिदूंक वेताना देवाक आर्गां दिवंक व ताचें बोगसणें मागूंक विसरल्या. सोम्या काकुतकोर आमी पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां दर एक मंदीर मागण्याचें घर आनी तुवें फावो तें ओगेपण सांबाळून माणसुगेचें न्हेसप न्हेसून ताचें पवित्रपण हांवें सांबाळूंक जाय आसलें. पूण हे सुवातेचें पवित्रपण हांवें ओगडायलां
क्रिस्ता काकूत कोर. मनीस बरें करता वो वायट आदरता, देवाक स्विकारता वो नाकारता, तरी देव ताची आपुरबाय करता. पूण बऱ्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक ना आनी वायट आदारलेल्या खातीर बोगसणें मागूंक ना. सोम्या काकूत कोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. काकलुत्सारा बापा, बो बऱ्या देवा, दडवण प्रार्थन आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक ओगत म्हूण तुवें दाखयलें. आमी पातकी म्हूण खालतिकायेन वळखता. पातकाच्या भाराकाल आमी चिड्डोतांव म्हूण पळे आनी दयेन आमकां उबार. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात, वो मोळबार वो सोकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वे पोंडल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बुजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर, प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या संबंदीन बापायच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुआंक खास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबेन घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव खास्त लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवंक सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरदींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलीं. पूण 7व्या दिसा ताणें विसो घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान संवसाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आवंक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोरदुवार करूं नाकात, चोरूं नाकात,
तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोरणीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयचेच ताचे वस्तूंची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हे. तुमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. एक बार म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां. सर्वेस्पराची सोमूर्त सोर बोरी जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवाड दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सोम्या तुजी उतरां. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस. मोनवा परस पोळ्यांतल्या मोनवावून उदीक ते घडवे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां. मागेवन पावलून कुरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जुदेव लोक खुना मागता आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदता. पूण आमी परगट्टाव तो कुर्सार किडायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांतालो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचे प्रभाने आपोने आसा तांकां जुदेवांक तशे ग्रीकांक तो क्रिस्त. देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय खरेंच जे कितें देवाची पिसाय दिसता ते मनशाचे जानवाय परस अदीक शाणे. आनी जे कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें मनशाच्या बळा परस अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुसालेम गेलो. देव मंदिरान बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सैती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां.
अशें बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. पास्काचे परबेक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कोळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाचेच साक्षीची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनान कितें चल्लां तें ताका ठावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुझ्या भाव भयणीनो, आमी प्राचीत काळाच्या 3ऱ्या आयतारान भितर सरल्या. दुसरें सुमान म्हणल्यार आमी आतां मोदें पावल्या. जरी तर आमकां उगडास आसा, आमी सुरवात केल्ली. खंयच्या दिसाक सुरवात केल्ली प्राचीत काळाची? एश वेनिसडे. त्या दिसाक आमी जी वाचपां वाचलेलीं तातूंत जोयल प्रवाद्या वरवीं आमकां देवान उलो मारलेलो, म्हजेशी परतून येयात, कम बॅक टू मी. आनी म्हजेशी परतून येयात म्हणटात हो आख्खो थीम ह्या आख्ख्या प्राचीत काळान चलता. तर देव आमकां परतून आपणाशी येवपाक आपयता. आनी देव जरी तर आमकां हो उलो मारता, म्हजेशी परतून येयात, जाल्यार ताचें कारण कितें? ताचीं कारणां 2 आसात. पयलें कारण, आमी ताचे कडली पयस गेल्या देखून तो आमकां परतून आपयता. जरी तर आमी देवाशींच आसलीं जाल्यार आमकां परतून यो म्हणपाक जाय आसलें, म्हणपाची गरज नासली. दुसरें कारण, आमी जरी तर देवा कडली पयस गेल्या पातका वरवीं, आमच्या वायट जिविता वरवीं, जाल्यार देव आमकां परतून आपयता. कित्याक देव आमचो मोग करता. हाचो कोणाकूय दुबाव आहा? देव आमचो सगल्यांचो मोग करता. जाल्यार देव खरेंच म्हजो मोग करता, मनशा कुळाचो मोग करता, संवसाराचो मोग करता, बरें आसा. म्हजो देव मोग करता. डज गॉड लव मी? जायते फावटी हो घडये आमकां प्रश्न येता जेन्ना आमच्या जिविताच्यो घडयो वेगवेगळे तरेन जातात. आमी घडये जिवितांत कश्टवता, चिड्डता, आमची चिंतलेलीं कामांच जायना, करूंक वेता एक जाता भलतेंच. जूंय आमकां एक सक्सेस मेळपाक जाय आसलो, आमकां येस मेळपाक जाय आसलें, आमकां हार पडटा. जरूय आमी पयलीं देवाक मागणें केलां, देवाच्यो सगल्यो वस्तू करता, देव म्हजो मोग करता. भाव भयणीनो, देव म्हजो मोग करता काय ना तें आमी जण एकल्यान पळोवपाचें. तें आनी कोणाच्यान आमकां सांगपाक जायना, पळय देव तुजो मोग करता, देव तुजो मोग करता. आनी आमी सेरमांवान परतून सांगत जाल्यार तें एक सदांचें कशें जाल्लें आसा आतां, देव तुजो मोग करता म्हूण. जाल्यार कांय खुणां देवाच्या मोगाच्यो आयच्या वाचपांनी ही देवाच्या मोगाची खुणां आमकां मेळटा. पयली खुणां देवाच्या मोगाची आयज आमकां पयल्या वाचपान मेळ्ळ्या ती 10 उपदेश, द 10 कमांडमेंट्स. 10 उपदेश म्हणटात तातूंत थोड्यो वस्तू करपाच्यो आसा, थोड्यो ना करपाच्यो आसा. द डूज एंड डोंट्स. जाल्यार देव जरी तर आमचो मोग करता जाल्यार डूज एंड डोंट्स आमकां कित्याक? हें कर आनी हें करनाका, हें कित्याक? भाव भयणीनो, आमचें जिवीत निटायेर उरोंक आनी आमी देवा कडली पयस वचना जावं हे 10 उपदेश आमकां देवान दिले. कित्याक देव हे पोरचेकूय पळयतालो पयलीं तावन विचून काडल्या तेन्ना तावन. आनी आतां जेन्ना तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं तेन्ना सिनाय दोंगरार हे 10 उपदेश मोइजेसा वरवीं तांकां दिल्ले. जाल्यार हे 10 उपदेश दिता म्हणल्यार ह्या लोकान, विचून काडलेल्या लोकान कशे भाशेन देवाक घात केला,
कशे भाशेन देवाक नाकारला, कशे भाशेन ती पयस गेल्यान हें देवान पळयलां. आनी आपल्या ह्या लोकांक वेंचून काडलेले परजेक आदार जावचे पासत, कित्याक तो हे परजेचो मोग करता. आनी देखूनच हे 10 उपदेश देवान मनशांक दिले. पयले 3 आसात ते देवाक संबंद जाता, म्हणल्यार मनशाचो संबंद देवा कडेन. देखून पयलोच आसा तो आमकां तितून डूजय मेळटा आनी डोंट्सूय मेळटा. डूज म्हणटा ते एकाच देवाक परनिपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. पयलो मानामेंत आमकां सांगता. आनी ताचो इल्लोसो दुसरो भाग आसा तो, म्हजे मुखार दुसरे देव तुमकां आसचे न्हय. सुरवात करता आसतनाच देवाक एकाच देवाचो मोग करूंक जाय आनी दुसरे जे आमी आमचे देव करता तांकां कुशीन काडपाक जाय. मागीर रोखडेंच देवाचें नांव दुसरो उपदेश, देवाचें नांव बेमानान घेवं नये म्हणटोच डोंट येयलो परतून. नाका, कोण नाका, देवाचें नांव घेनाका, बेमानान घेनाका. देवाचें नांव घे, मुखार वच, मागणें कर, तुजीच समरमणी कर, देवाचें नांव घे, पूण बेमानान देवाचें नांव घेनाका. तिसरो उपदेश आमकां परतून रोखडेंच देवाचे वाटेन सांगता, देवाचो दीस तो पवित्र सांबाळचो, ताचे खुशे प्रमाणे सांबाळचो. आनी त्या उपरांत सुरू जातात उरलेले 7 उपदेश आसात ते आमचो संबंद मनशां लागीं. आनी मनशांचो संबंद आमकां 10 उपदेशान काय बरो मेळटा. पयलीच सुरवात, पयलो आसा तो पॉझिटीव. कितें चवथो उपदेश कितें? हॅलो, 4th कमांडमेंट. आवय बापायक मान दिवचो. आमच्या घोराब्यांतावन सुरू जाता आनी विथ अ पॉझिटीव रूल. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. त्या उपरांत मागीर येतात ते सगळे डोंट म्हणून येतले. जिविताचे वाटेन, एकामेकाच्या संबंधांचे वाटेन, एकामेका विशीं उलोवपाचे वाटेन, एकामेकाचे वस्तू वाटेन, एकामेकाच्या घोव बायले वाटेन. जाल्यार हे सगळे डोंट्स जे आसात ते आमकां पातकान पडपाचे आडावपाक. तर हे 10 उपदेश भाव भयणीनो आमकां दिल्यात ते आमचें जिवीत दामून दवरूंक न्हय, चिड्डून दवरूंक न्हय, वा ताचेर कंट्रोल दवरूंक न्हय, पूण देवाच्या मोगाची आमकां एक खुणा 10 उपदेश शिकल्याव आमी, पाळटाव आमी, उगडास तरी आसा आमकां. जायते फावटी आमी कायदे मोडल्यात. आमकां खबर आसा आमी 10 मानामेंतांतलो खंयचो कायदो मोडलो तो, काय एक सदांची एक संवय जाल्ली आसा. कुमसाराक पासून आमी वेता तेन्ना आतां आमच्या फिरगोजीन कुमसारान जातलीं फुडल्या सुमानान, वो आमी आनी खंयी कुमसाराक वेतले. कुमसाराक वेता आसतना आमची तयारी कसली? वर्सावडीचें कुमसार, कोरेज मेयलें आतां, कोरेजमाच्या काळार कुमसार जावपाक जाय. ती एक सदांची बेस्ती लादीन काडली, सांगली, येयली. हें कुमसार काय? ना भाव भयणीनो, हें सारकें कुमसार न्हू. पूण कुमसार म्हणटा तेन्ना आमकां हे उपदेश जे देवान दिल्ले आसात, द डूज एंड डोंट्स, आनी ते दिल्ले आसात आपल्या मोगाची खुणां कशी आपणासोरी आमी रावचे पासत. जाल्यार आमी जेन्ना आमच्या कुमसाराची तयारी करता तेन्ना खंयचे उपदेश आमी मोडले आनी देवा कडली आमी पयस गेलीं, आमचो संबंद पिड्यार केलो देवा कडेन. खंयचे उपदेश आमकां देवान दिल्ले ते आमी मोडले आनी आमच्या मनशांच्या मोगा कडली आमी पयस गेलीं, हो अपमान केलो. हें पळोवपाक आमकां एकदम गरजेचें. ह्या पासत 10 उपदेश फकत कुमन्यांव घेता आसतना आनी क्रिज्म घेता आसतना आनी काजाराची दोतोन जाता तेन्ना न्हू. हे 10 उपदेश जरी तर आमच्या जिविताचे भाग जाल्यार ते आमकां देवाची मोगाची खुणां जातले. ना जाल्यार ते आमकां पोशन फॉर टेस्ट. कुमन्यांव घेवचे पयलीं टेस्ट आसा, क्रिज्म घेवचे पयलीं टेस्ट आसा, काजार जावचे पयलीं टेस्ट आसा, तेका ते पोशन सिलेबस. जाल्यार 10 मानामेंत भाव भयणीनो सिलेबस कसो आमी ताका धरचो न्हय, तें व्हडलें पातक. पूण 10 उपदेश आमी देवाच्या मोगाची खुणां कशी घेवया आनी झरी तर आमचें जिवीत पयस वेता परतून लागीं येवया.
दुसरी देवाच्या मोगाची खुणा आयज आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. इगोर्ज तुमची ही देवाच्या मोगाची खुणा. हें मंदिर चिखलेचें सांत फ्रांसीस शावेराचें मंदिर ही देवाच्या मोगाची खुणा. थोड्या जाणांक सगल्यांक जाता ही देवाच्या मोगाची खुणा. तुमकां देवाच्या मोगाची खुणा खरेंच जाल्यार हे खुणे सवें आमची वागणूक कसली. साद्यो वस्तू आसात थोड्योश्यो. दर शेनवाराक आमी आमची इगोर्ज निवळ करपाक समुदायांनी वांटून घातलेलें आसा. तूं दाखयताय तुजो मोग ह्या मंदिरा सवें. सादी वस्त घडये करपाक जाय. एक सान घेवन येवन निवळ करपाक जाय. इगोर्ज तुजी देवाच्या मोगाची खुणा. ओ इगोर्ज सारकी सांबाळपाक हें मंदिर जंय आमी सगळीं येता आनी देवाक बसता, देवाचें उतर आयकता, हें सारकें दवरपाक जायत्यो वस्तू लागतात. घडये रिपेर लागता, पेंटींग लागता, डेकोरेशन करपाक जाय. आहा तुजें कंट्रिब्युशन. खुशे मनान तूं मुखार सरताय. केन्ना केन्नाय जरी तर आमकां एक अनाउन्समेंट आयकूंक आयलो, कोमेस आमचें गुणगुणप लागलो फादर पयशे मागपाक. मंदिर सांबाळपाक तूं कितें करताय? घडये तुज्या हातान जायत्यो वस्तू आसात. तूं घडये एक शिकलेलो मनीस, तूं घडये एक बरो स्किल्ड मनीस. तुजो वावर ह्या देवाच्या मंदिराक जंय तूं देवाक भजूंक येताय, तुजें दान कितें, वो तुजें कंट्रिब्युशन कितें, वो तुजो मोग खंय दिश्टी पडटा. हें देवाचें मंदिर वय, हें देवाचें मंदिर आनी ही देवाच्या मोगाची खुणा. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजू रागार जालो तो आयकता. आनी रागार जालो तो बेस्तोच रागार जावंक ना. रागार जालो, दर्यांची एक सयती केली आनी त्या मंदिरान जे आसतले तांकां धांवडायले, मार घातलो. हें आनी कितें? जेजून हे भाशेन करप, जेजून आनी रागार जावप. देव तो. भाव भयणीनो, ह्या देव मंदिरान जे पारवे विकताले, वो पारवे आसले, वो बैल आसले, मेंढरे आसले, तांचे सुमर्तीन, जुदेवांचे सुमर्तीन हें दान दिवचें म्हूण बरयल्लें आसा. म्हणटच हें दान जरी तर ते देवा पासत भेटयतात जाल्यार ते मंदिरा लागीं आसचें पडलें. आनी देखूनच तें मंदीर आसा थंयसर आसतालें. आनी जरी तर कोणूय हें घेता, ही सर्वीस जरी तर दवरलेली आसा जाल्यार फुकट सर्वीस न्हू, जाल्यार ते पे करपाक जे नाणें दिताले त्या नाण्याचेर कोणाचें चित्र आसूंक जायनासलें. म्हणजे देव मंदिरान जे पारवे तूं घेता, तूं जर घेवपाक येता जाल्यार कोणाचें चित्र आसलें. म्हणल्यार आयच्या दिसाक जरी तर आमी आमची पायशांचीं, 100ची, 200ची नोटां घेवन येता जाल्यार कोणाचें चित्र आसा? चित्र कोणाचें आसा? महात्मा गांधीचें चित्र आसा. तांच्या शेजाराचें चित्र तांच्या नाण्याचेर आसतालें. पूण हे नाणे आसात ते घेवन, ते दिवन हे पारवे घेवपाक जायनासले. हे जे बोकडे आसात, बैल आसात, तुजें दान तूं भेटोवपाक सोदता तें घेवपाक हे पयशे घेवपाक जायनासले. आनी ह्या पासत ते मनी एक्सचेंजर्स म्हण आसले. जशें आतां भायर तावन कोणें आयलो आमचो जाल्यार मनी एक्सचेंज करपाक जाय. पावंड आहा ते हिंगा चलना, डॉलर आहा तो हिंगा चलना. आमचें कितें चलता? रुपी चलता. म्हणटच एक्सचेंज करपाक जाय. तर तेच भाशेन लोकांक सवलत मेळचे पासत हे मनी एक्सचेंजर्स आसलेले. पूण जालें अशें की हे सवका मंदिरान भितर पावले आनी मंदिरान भितर पावलेले ते मागीर हो सगळो वेपारूच जावपाक लागलो. आनी ह्या पासत जेजू तांचेर रागार जालो. बैल आनी पारवे आनी मेंढरे हाडल्यात म्हण न्हू, पूण जी पद्दत ह्या वडिलांनी, ह्या देव मंदिराचे जे वडील आसले तांणी हो धंदो कसो केलो तेका लागून जेजूक राग आयलो. भाव भयणीनो, आयज धर्माचो धंदो केल्लो आमकां जायतो दिश्टी पडटा. एकलो एक भाशेची पॉलिटिक्स करता. कोण मंदीर पॉलिटिक्स करता, कोण स्टॅच्यू पॉलिटिक्स करता, कोण बावट्यांची पॉलिटिक्स करता. आनी तांचेर देवाचीं चित्रां, तांचेर मंदिरांचीं चित्रां. राग येना काय देवाक की आपणाच्या नांवान हो धंदो करतात, लोकांक फटयतात आनी आपणाचो फायदो पडयतात. भोव करून आमकां दिश्टी पडटा पॉलिटिकल गेन जाय देखून हें सगळें करपाचें.
देवाक राग येना काय? आनी जरी तर देवाक राग येयल्लो, जेजूक राग येयल्लो तेन्ना ताणें सोयती घेवन हांकां देव मंदिरांतले भायर घातलेले, हांचे सवें कित्याक करना काय? थोड्यांचो कडेन प्रश्न आसतलो. भाव भयणीनो, वेळ आसा, देव आपलो वेळ जाणा, आनीक त्या मेरेन देवाचो वेळ आमकां त्यो सोयती घेवन मारू मेरेन आमी जरी तर सुदरता जाल्यार एक चान्स आसा. देव आमकां जाय ते सोयेक दिता. तर देव मंदीर भाव भयणीनो देवाच्या मोगाची खुणां जाल्यार हें देव मंदीर सांबाळप, तें राखप, आनी तातूंत बऱ्यो वस्तू आसात त्यो सारक्यो वस्तू आसात त्यो करप आमची जबाबदारी. आनी जरी तर आमी फकत सर्विसीसूच घेवपाक येता इगोर्जेन जाल्यार आमचें कोटा. तातूंत आशिर्वाद आसचो ना, तातूंत कश्ट त्रास खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान घुणोन घुणोन पावतलेच पतून आमचे मदें. सगलें कोण बरें करता तांकां कश्ट ना अशें न्हू. सगलें बरें करता देवाच्या वाटांनी आसात, तांकांय हे टेस्ट आसात, कश्ट त्रास आसात, पूण त्या वेळार कशे भाशेन नीट रावचें, कशे भाशेन मजबूत रावचें ही कृपा दिल्ली आसा. कित्याक हें मंदीर देवाच्या मोगाची खुणां. आनी देखूनच बागेवन पावलुनूय आमकां चीट बरोवन सांगलेलें आसा, तुमचीं मंदिरां पवित्र, तुमच्यो कुडी देवाचें पवित्र मंदीर, आनी देखूनच तें नितळ निर्मळ सांबाळात. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू एक ग्रीक आसात आनी जुदेव आसात, तांकां एक बराबरो संदेश दिता. आनी देवाच्या मोगाची आनीक एक खुणां, खुर्साचेर खिडायल्लो जेजू ह्या ग्रीकांक आनी जुदेवांक दिता. खुरीस जो आसा जुदेवांक तो एक कांटाळो, म्हणल्यार लॉज दिसताली तांकां. कित्याक खुर्साचेर कोणाक खिडायताले? जे कोण किरमिदोर आसात व्हडले तांकांच खुर्साचें मरण पडटालें, मोट्टें पातक, मोट्टी क्रीम केली जाल्यार. आनी ह्या पासत खुर्साचेर मरण मोडप म्हणल्यार कितली लॉज, गोराब्याक लॉज, तांचो क्लॅन जो आसा तांकां लॉज, ताका कोण अडकतात तांकां लॉज. म्हणटच खुरीस लोजेची खुणां आसली. आनी ग्रीक जे आसात तांकां तें एक पिशेपण अशें, हें आनी कितें. जाल्यार असले वेळार बागेवन पावलू तांकां सांगता, घोडये तुमकां तें देवाचें पिशेपण दिसत, पूण सगल्या संवसाराची सगली जाणवाय आसा ताचे हून देवाचें पिशेपण व्हरतें, तें अदीक महान. उगडे ह्या खुर्साचेर खिडायलो देवाचो पूत, आनी देवाचो पूत खुर्सार मेलो. कितलो असोक्त आमचो देव, हाव वीक. हे जे ग्रीक आसात ते म्हणटाले कितलो वीक देव तुमचो. आनी तेन्ना बागेवन पावलू तांकां सांगता, ही देवाची असोक्ताय जी तुमकां असोक्ताय दिसता ती सगळे तुजी कितली पदवी आसा ताच्याहून व्हरती. तर भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान आमी जरी तर जायत्यो वस्तू आमकां आमच्या धर्माच्यो ज्यो आमकां शिकयल्ल्यो आसात, आमच्या भावार्थाच्यो थोडी पावटी लोजेच्यो अश्यो दिसतात. आमकां लॉज दिसता उबी रावन सांगपाक हांव क्रिस्तांव म्हणपाक, वो आमकां भिरांत दिसता आयच्या काळार हांव क्रिस्तांव म्हणपाक. वो जायते पावटी घडये ती आमकां एक असोक्ताय अशी दिसता. दुसऱ्याच्या धर्माचेर जरी तर कोणूय उलयलोलो जाल्यार आतां म्हणल्यार ताका कातरून उडोवपाचें. दुसऱ्याचें कोणाचें मंदीर मोडलेलें जाल्यार ते येवपाचे बावटे आनी तरसादी घेवन. दुसऱ्याच्या प्रोफेताक कितेंय म्हणलेलें जाल्यार ते लासून उडोवपाचें. दुसऱ्याचें पवित्र पुस्तक जरी तर मातशें पिड्ड्यार केल्लें जाल्यार ते ब्लॅस्फमी लावपाचें. आमचेर इतलें जाता, आमचीं मंदिरां मोडटात, आमचे खुरीस मोडटात, आमच्या पाद्रींक मारतात. आमी ओगी कित्याक? आमी असोक्त. आमी ओगी रावप म्हणल्यार असोक्ताय आमची, क्रिस्तांवपणाची असोक्ताय. बिस्प कित्याक तोंड उगडना, पाद्री कित्याक बोवाळ मारनात, असोक्त जाल्यात, भियेल्यात, असोक्ताय आमची. भाव भयणीनो, बागेवन पावलू सांगता, ही असोक्ताय जी तुमकां दिसता ती असोक्ताय न्हू, पूण तें सगलो फोर्स आसा ताच्याहून चड घोट. आनी ह्या पासत आमचो क्रिस्ती धर्म जरी तर शांत रिटेलिएट करना जाल्यार तें आमचें बळ, ती आमची असोक्ताय न्हू. तर ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया. हे समजून घेवंक आमी वस्तू जेन्ना आतां आमी मोदें पावलेलीं आसा आमच्या प्राचीत काळान. हो प्राचीत काळ बेस्तोच एक सदांचो काळ न्हू,
पूण हे पावटीक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमचो भावार्थ आमी जिवंक आनी तो दुसऱ्यांकूय दाखोवंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. तर हीच देवाची मोगाची खुणां, व्हड मोग देवाचो ह्या संस्कारान आमकां दवरला. देवाच्या मोगाचे खुणेचो खेरीत संस्कार आमकां कुमसार, आनी ह्या पासत कुमसाराची तयारी करूंक आमकां एकदम गरजेचें. कुमसारांत आमची पातकां सारकीं सांगूंक गरजेचें आनी तें प्राचीत करून आमचें जिवीत नवसरूंक निचेव करूंक गरजेचो. ही देवाच्या मोगाची खुणां. आनी ताकाच लागता तो दुसरो संस्कार, हो पवित्र संस्कार. दर आयताराक आमी त्रास काडून येता तो थोडी आमचे मदली दिसाच्या दिसाक येवन ह्या संस्कारान वांटो घेता हो देवाच्या मोगाचो संस्कार. तर ह्या हुंड्या आनी सोऱ्याचे भेटवणेन आमचें जिवीत आयज आमी भेटोवया आनी तें आमकां बदलून जेजूच्या मासा रोगतान जे भाशेन आमकां आयज वांटो मेळटा आमकां तें बदलून देवाच्या मोगाची खुणां आमी एकामेकाक जावं आनी देवाच्या मोगाच्यो खुणां समजून आमी देवाचो मोग दिसाच्या दिसाक अणभवूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सर्पदिदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस कालकणे कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांच्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजू भाशेन मोरो पर्यान बापाक विश्वासी रावून जिवीत दितलो कोरार सांबाळूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी अधिकार आसलोल्यांनी आपणे दिल्ल्या उतराक विश्वासी रावूंक आनी आपल्या जिवितांत स्वताक वेंग मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयतार सोंत सांबाळून आनी हेर धर्माचे कायदे पाळून देवा आनी मनशां सोवें सोंबून सांबाळूंक आनी वाडोवंक बापाची कृपा आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ह्या प्राचीत कालांत आमचें जिवीत बदलून जेजूचें आयकून खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ह्या दिसांनी एलिसांवाची तयारी आख्या भारतांत सुरू जाता. जाल्यार ही तयारी करता आसतना लोकां मदें झगडीं केस्तांवां घालिना जावं, दुस्मानकायो आमचे मदें वाडोना जावं खेरीत भाशेन मागुया. आनी जे कोण आमकां बरे भाशेन आमचो देश चलयतले तसल्यांकूच विचून काडपाक आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजातात ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37.
C21. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या राख्य पवित्र सेवेच्या गावात सगळेच पूर्ण सर्वेस्परा भू पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आमी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका जेजू क्रिस्ता वरवीं दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जीवनपणाचें सुपूर्ण बलिदान वपून दिलें. अशी भेटयलोली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान ह्या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून सोमेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट फोर गूट पिवया. तुझ्या कुसारी उनवशी पोरपोरापोरे, तुवें आतां सोडली सोडुया. संसाराची सोडून द्या आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आमकां वेगवेगळ्यो खुणा दाखयत रावता. ताणें दाखयल्ल्यो खुणा पळोवन, ओळखून, समजून आनी अणभवून आमी सदांच देवाशी येवंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता, आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता ती आमचेर झट्टी आनी खास हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या प्रेमाच्या पितरेच्या म्हाका पावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरान आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केलें. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान ओदीक ओदीक भरलेले सांदे आमकां कर. आनी हे परी न्हूच ह्या फातराच्या मंदिरान पूण आख्ख्या आमच्या जिणेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. आजच्या मिसाची मांडावळ केल्या ऑल लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आनी कालच्या दिसाक देवसा पिकेन आनी कॉटेज हॉस्पिटल हांची जी वांगडी येवन इगर्जेची साफाई केली तांकांय आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 19,120 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 1,350 रुपया. सगळे मेळून 20,470 रुपया. फुडलो आयतार प्राचीत काळाचो चवथो आयतार पयले मीस सकाळीं 5 वाजता जातलें, कित्याक 9 तारखेर सोनवारा दीस आमचो नायट विजील सुरू जाता. पयले मीस आसा ते विजिलाचें मीस जातलें 5 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता जातलें. चोत्रायदोरची 6:30 वाजता मीस आसचें ना. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक सान पावल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली. दर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता. तशेंच शुक्राराक सांजेर 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट. आतां सांगलां तशें 9 तारखेर सोनवारा दीस नायट विजील घडोवन हाडटा. सांजेर 10 वाजता नायट विजील सुरू जातलो आनी सकाळीं 5 वाजता मिसाचेर तो सोंपतलो. भाव भयणीनो, एक रात जागरण दवरप ह्या प्राचीत काळान आमकां एक सोयेक येवया बराबर आमी बरो नियाळ करुया, देवाची तुस्त करुया. फादर वॉल्टर डिसुजा आनी ताची टीम आमकां आदार करपाक येतली. तशेंच आमचे तरणाटी आमकां प्रेज एंड वर्शीप करपाक, गायनां गावपाक, तशेंच टेस्टिमनी करपाक आदार करतलीं. जाल्यार ह्या नायट विजिलान येवन आमी सगळ्यांनी वांटो घेवचो. 19 तारखेर 19 मार्च जनरल कन्फेशन्स आमचे इगोर्जेन आमचे डिनरीचे यादनीक येतले. सांजेर 4:30 वाजता सुरू करून 6:30 पासून. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान 5 वाजता ते 7 वाजता कुमसाराचो साक्रामेंत जातलो. भाव भयणीनो, आमी सगळीं वेळार येवया, वेळ काडची न्हू, कित्याक जायते फावटी आमचे यादनीक येतात, कोण ना देखून मागीर तांकां वेचें पडटा पत्तें आनी ते गेल्या उपरांत मागीर निमण्या वखदार जायतीं जाणां येतात. तर त्या दिसाक 19 तारखेर बरोसो दीस मेळ्ळा आमकां. सांज झुजेची परबेचो दीस. त्या दिसाक आमकां कुमसारां फावो जाल्यार आमी बरे भाशेन ह्या कुमसारान वांटो घेवपाक वेळार येवया. 20 तारखेर फारिझेव हो लँटन ड्रामा जातलो. फादर डॉयल डायस हाणें बरयल्लो. सांजेर 7 वाजता. ताच्यो टिकेटी फाल्यां तावन एवेलेबल आसतल्यो. समुदायांच्यो जमाती 3 तारखेर माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन सेबी पेरेरा हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 7 तारखेर सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस फिलिप डिकॉस्टा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. खेरीतमीस 6 तारखेर 7 वाजता फिलोमेन रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्याक 3ऱ्या वर्साचें मीस. आतां मीस जाल्या उपरांत दोनूय कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रार आनी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची कॉन्फ्रार हांकां जमात जातली. सगळ्यांनी चुकयनासतना रावचें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर कळोवंक लायता. देर वील बी पल्स पोलियो डे आयज 3 तारखेर. 5 वर्सांहून कमी वर्साची भुरगीं जीं आसात तांकां
नियरस्ट पल्स पोलियो बूथ आसा थंयसर व्हरची. विधवांचे आपोवणे ताळो आनी तारण वाट हो ग्रूप म्हणल्यार हो विडोज एसोसिएशन आसा तो कळूंक लायता. 17 तारखेर एक खेरीत रेतीर दवरलेलो आसा सगळ्या विधवां पासत सांजेर 3 वाजता पेरपेत चुकूर सायबिणीच्या कोपेलान कुर्पावाडो हांगासर. रेतीराक वचपाक वास्को इगोर्जे लागीं थावन ट्रान्सपोर्ट आसतलो. सांजेच्या 2 वाजता वास्को इगोर्जे लागीं थावन बस सुट्टली. नोटीस बोर्डाचेर हाच्यो डिटेल्स घातलेल्यो आसात. तुमकां कोणाक वचपाक जाय तांणी ताचो फायदो काडचो. गोवन्स अगेन्स्ट EVM कळूंक लायता देर वील बी अ मिटींग ऑन 4th मार्च आझाद मैदानाचेर सकाळीं 10 वाजता. खेरीत भाशेन हे इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मॅशिन्स आनीक फेर इलेक्शन्स हाचे विशीं ही मिटींग आपयल्ली आसा. वेळ काडून थंयसर वेचें. ऑलिव्ह पारेख ही आमची भयण बिहायंड NSD सोंपून गेल्या. आयज 11 वाजता तिचो इंतेर जातलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21.